मुरगांवची पालिका खंय 8 कोटी मोडून म्युनिसिपल बिल्डिंग नवी करपाक सोदता. वास्कोचो आमदार मिडिया कडेन उलयला. मात अजाप म्हळ्यार वास्को आनी मुरगांवच्या कांय जाणांक पालिकेच्या बिल्डिंगेक रिनोव्हेशनाची व्हडलीशी गरज आसा अशी दिसना. लोक म्हणटा बिल्डिंग आसा तशी आसूं, बाकीच्या गरजेच्या कामाचेर लक्ष दियात, थंय पयशे घालात. एमएमसी बिल्डिंग आमचे आहा ते आमचे बिल्डिंग आमी रिफर्बिश करताय. मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान बिल्डिंग केले अबाउट सम 7-8 years पयलीं सेम पॅटर्न. आमी आतां थिंगा लिफ्ट घालतले फॉर सिनियर सिटीजन वयर फर्स्ट फ्लोर वचपाक. आनी टोटल कॉस्ट इज अबाउट 8 crores. आमी एक मिटींग कॉल केली ऑफ अबाउट 12 गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स कोण आहात त्यांची. आनी आयज आमी ऑल्टरनेट सायट चोवपाचे आहा. ऑल्टरनेट सायट एक म्हणजे सेंट पेलेगिया बिल्डिंग, सेकंड इज द रेल्वेज नियर रेल्वे स्टेशन एमपीटी कडेन एक बिल्डिंग आहा ती एक बिल्डिंग इन्स्पेक्ट करून आतां ताका शिफ्टिंग करपा जाय. हे आतां काम टेंडर जाला, टेंडर ओपन जातलो आनी 10 दिसान आनी मागीर तेन्ना फायनलायज जातले. मात वास्को आनी मुरगांवच्या लोकांक ही व्हडलीशी गरज दिसना. बिल्डिंग फुडली 20 वर्सां कांयच जावपाची ना. सरकारान ही बिल्डिंग रिनोवेट करच्या पयलीं ही बिल्डिंग तर तुमकां दिसतातूच काय बरी आसा, सारकी आसा, हिका आनीक 20 वर्सां कांयच जावचें ना अशें आमकां दिसून येता. हे जर सरकारान हाचेर 8 crore म्हणच्या पेक्षा हे सरकारान जे आमची वास्को क्लिनीक बिल्डिंग आसा, कोसंबी बिल्डिंग आसा, म्युनिसिपल एम्प्लॉइजांची जी किती व्हडली बिल्डिंग जी आसा, जे म्युनिसिपालिटीचे एम्प्लॉइज त्रास करून जे थंय रावता तेजेर सरकारान जाता इतले बेगीन लक्ष घालूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. नाल्यार ती फाल्यां जर बिल्डिंग पडत जाल्यार लोकांचें आयुश्य वचूं शकता. हेचेर लक्षात घेवंक जाय. हे घेताना त्याच्या बरोबर ही म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग घेवच्या आदी तो सीओ बंगलो आसा, जवळ जवळ 3 वर्सां जाली ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करून, जाका आमी म्हणटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट. हे सिग्नेचर प्रोजेक्टाचें कितें जालें हें कांय कळना. ही बिल्डिंग जी आहा ती रिनोवेट करपाची गरज ना, कारण हे हिस्टॉरीक मोन्युमेंट, पोर्चुगीज हे स्ट्रक्चर, हे हिस्टॉरीक मोन्युमेंट असले मोन्युमेंट आनी खंय चड मेळनात पळोवपाक. वाय टू रिनोवेट. सेकंडली जर डेव्हलपमेंट म्हणटा तुमी जाल्यार हे फिश मार्केट केदो व्हडलो इश्यू केलो तेंच्यांनी, पण फिश मार्केट ते डेव्हलप जालेच ना लास्टाक. पळय माझे म्हणणें कितें, एक्चुअली पळोवंक जाल्यार लोकांक सुद्दां गरज दिसना रेनोवेशनाची. रेनोवेशन करपाची गरज ना. कित्याक रेनोवेशन करपाक जाय? हांगासर मामलेदार, कलेक्टर, ते बाकीचे सगळे जे मेन ऑफिसर्स आहा ते सगळे एकाच जाग्याचेर मेळटात. कितें बाकीची भायलीची कामां हेंच्यांनी स्टार्ट केल्या, GSIDची जी कामां आहा, बाकीची कामां आहा, एक सुद्दां काम कंप्लीट ना. आनी मुरमुगांवानूच न्हू, वास्कोन सुद्दां एक सुद्दां काम कंप्लीट, तेंचो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट म्हणून तेंच्यांनी आमकां दाखोवपाचो की हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केला म्हणून. स्टुडंटा खातीर दिशांत परब. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान GCAचो अध्यक्ष चेतन देसायाची बायल आनी धुवेक समन्स धाडल्यात. 2015 दोगांनी VPK क्रेडीट सोसायटीत 2 कोटी 40 लाखांचे फिक्स डिपॉझिट केल्ले. ते पयशे आयले खंयच्यान ताची चवकशी करूंक दोगांकूय EOCन आपयल्यात. आपली बायल आनी धूव सध्या गोंया भायर आसात. ती परत आयली काय हाजीर जातली म्हूण चेतन देसायान इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाक कळयला. घेवया एक ब्रेक.